ताळगाव ओडशेलात राती नेटान पडिल्ल्या पावसान दोंगरावयली माती लोकांच्या घरांनी पावली। कांय जाणांक दुसरे कडेन शिफ्ट करपाची वेळ। राती आमदार जेनिफर मॉन्सेरात पळोवणी करपाक आयिल्ली। थंय सेसिल रॉड्रिग्स आनी जेनिफराचें वाजलें। आंगार गेल्लो व्हिडिओ व्हायरल। आता हे लोक 10 दीस जाले तांकां सांगला एक धाकटीशी वॉल बांद थिंगा सगळे माती जे आहा ते इट्स ऑल ऑन दॅट वॉल वेट आहा तेजेर ती वॉल मोडले जाल्यार 3 घरां एफेक्टेड ना आनी 500 आनी 7 तरी हाऊसेस विल गेट अफेक्टेड। हांकां पळोवंकूच ना हे लोकांक ओडशेलाचे लोक इतले पाटी त्रासान पडटा माती येता झाडां पडटा आनी हे कन्स्ट्रक्शन जे चालू आहा आतां दिस इज लायक ऑलमोस्ट I don't know 8 floors below माती काढला 8 floors below माती आणि इतले माती काढून तेंचे एक स्ट्रीम आहा हिंगा स्ट्रीम पासून थिंगा मोडटली आता तांकां उदीक ना उदकाचे पायप पासून मोडला हिंगा कोण येता पीडब्ल्यूडीचे हांवें कॉल करून पीडब्ल्यूडीचे असिस्टंट इंजिनियर सांगला की 8 हिंगा उदीक येता म्हणून बंद करत कित्याक सगळे उदीक वेस्ट जातले व्हडले व्हडले फातर टॉपां लायले आमच्या दोळ्यांनी पळयला आमी टॉपां त्याच्या वयल्यान माती घातल्या तेंच्यांनी आमी दोगांय गेल्ली पळोवपाक आमी पळोवन येयला दोगांय थंयसर पावणे वयर चडोन थंयसर हांव तुका हें सांग एकूच सांगता हो डिझास्टर इन द मेकिंग आहा डिझास्टर जाता थिंगा आहा चालू आहा खूप लोकांक सांगला हांगा येवन आमी अशी प्रॉब्लेम आहा माती काडला तेंच्यांनी खूप लोकांक सांगला हांगा येवन आमी। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।